भक्तीन उर्बेत तुका नावाडता सोमिया दिनवाशी काळजा उपकार मागता जिणयेंत आमच्या तुज्या वेचितेया सोम्या किते पाटी आमी दी मोगा तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय राखलाय दयेन तुज्या काळजान मोनान आमकां तुवें एकवटायलाय गोपान क्रिस्ता जेसूच्या भक्तीन उर्बेत तुका नावाडता सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मागता जिणयेंत आमच्या तुज्या वेचितेया सोम्या किते पाटी आमी दी पवित्र इंदाच्या नावान मेसाचे बलिदान प्रारंभ करूया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो सद्या काळाच्या 27व्या आयताराची देवस्तुती नियाळ करूंक आमी सांगत जमल्या आयची तिनी वाचपां आमकां पवित्र सभेचे उमेदवंत वावराडी जावंक आपोवणे दितात देव जावन आसा धनी आनी आमी सर्व दाका म्हळ्यान वावर करचे वावराडी आमकां एक मिसांव आसा आमकांय जबाबदारी आसा देवाचें उतर आमी स्विकार केलां त्या उतरा प्रकार जियोंक आमकां पोवणे आसा आपूण जायते फावटी त्या उतरा प्रकार जियोंक बऱ्या वाटेन चलोवंक बरें करूंक आमी फाटीं सरल्या तर थोडो वेळ माऊन रवया सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया संगत म्हणया हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारू सांगता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगेवस्तान संपर मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनतिकारातून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमचे काकूत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमेन सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर महिमा देवा उंचरगी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सकी चाराया सर्वोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकता
येसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकळूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूय सर्पद्वेदाराने ससनाच्या देवा तू अगणित मोवळा येसो बाप तुझे लागी मागतेले हांग तांकां फावो जाल्लें प्रास चड आनी ताणें आशिल्लें प्रास तूं दिताय तुज्या काकुळतेन सर आमचीं पातकां बगूस आनी जें आमी मागोवंक फुडें सरनाव तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रसवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इस्रायलाच्या घराण्याचे दरबाराचे सर्वेस्पराचो दाखा मोळो इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसप म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता ताच्या दाखामळ्या विशीं म्हजें मोगा गीत गायता एका पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाखामळो आसलो ताणें तो खणलो आनी फातर काडून नितळ केलो आनी थंय उत्तम दाखवाली लायल्यो ताचे मदें ताणें एक बुरूज बांदलो आनी थंय कोळंबी तयार केली तो मळो ताका दाखो दितलो म्हूण तो आशेन रावलो पूण ताणें दिल्यो रानवट दाखो तर आतां जेरुसलेमाच्या निवास्यानो आनी जुदाच्या मनशानो म्हजे आनी म्हज्या दाखामळ्या मदें नीत करा म्हज्या दाखामळांक हांवें आनीक कितें करूंक जाय आसलें आनी तें हांवें करिनासतना रावलां तो म्हाका बरो दाखो दितलो म्हूण हांव आशेन रावलो पूण ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो तर आतां म्हज्या दाखामळ्याक हांवें कितें करूंक वेता तें सांगता हांव ताजी वोंय काडटलो आनी तो सोरो वासो जागो जातलो ताचो दोरो कोसलावन घालतलो आनी तो पांया तळा मस्तून वेतलो हांव तो पाड जावंक सोडटलो कोणूच तो बेंडचो ना कोणचो ना तांतून जिलकुटां जातालीं आनी कांटे कुंटे वाडटाले कुपांनी ताजेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां आज्ञा दितलो दळबाराच्या सर्वेस्पराचो दाखामळोस इस्रायलाचें घराणें आनी जुदाचे लोकस ताचे अपुरबायेचें जड तो न्यायनितेची आशा धरून रावलो पूण ताका पळोवंक मेळ्ळें रक्तपात तो प्रमाणीकपणाचे आशा धरून रावलो पूण ताका आयकूंक मेळ्ळें बोबाट देवाचें उतार्यें देवाची वडुपकार इस्रायेलाचे घराणेच सर्वेस्पराचो दाखा
घराणेस सर्वेस पोरासो दाकामोळो इजिप्तांतले हुमटून एक दाखवाल तुवे हाडले जनांगा धांवडावन तुवें ती रोयली दर्या पर्यान तिने फांटे सोडले वोटले न्हंय पर्यान तिने कोमरे दिले इस्रायेलाचे घराणेस सर्वेस पोरासो दाकामोळो तर कित्याक तिचे तोरे तुवें परतिल्याय वाटेन वेता ती सकडी हात घाल ताको कोणतात रांदूकर पळे कशी ताची ते स्वाट करतात वयर रानवड सौजां ते उस्तून मोस्तून सोडता इस्रायेलाचे घराणेस सर्वेस पोरासो दाकामोळो इस्रायेलाचे घराणेस सर्वेस पोरासो दाकामोळो सांपावलून पिलिपिगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप भावा भयणीनो कसलो स्कंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा तवळ आमचे जानवायेन आटापूंक नजो जाल्ले ते देणे देवाचे समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतले शेकी भावा भयणीनो जे कितें सत आनी जे कितें मर्यादीचे निर्मळ नितीचे मोगापात्र आनी बरे मानापात्र तशेंच उत्तम म्हणलेचे आनी होगळीक फावो जाल्ले तसल्याचेर तुमचे गमन वरा म्हजे लागचे तुमी कितें शिकल्यात वा घेतला आयकला वा पळयला ते पाळूंक फुडें सरा समाधान दिता तो देव तुमचे सवे आसतलो देवाचे उतर हे देवाचे उपकार Alleluia kavya somya kasiya tacha povit nava oglik usarya Alleluia kavya somya kasiya tacha povit nava oglik usarya Gitang gaunovi somyak navadya kinnare vason Taka varniya, tachi shrishkritya, amini alya, tache borepon, ami vakanya. Alleluia kavya, somya karsiya, tacha povit nava, hogli kusarya. Alleluia kavya, somya karsiya, Tacha povit nava, ogli kusarya. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो मातेव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सोम्या जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मलगाड्यांक ही ओपर सांगली एकलो भुंयकार आसलो ताणें एक दाकामोळो लायलो ताचे भोंवती एक वोंय गली ताच्या मोदें दाका
रोसाक एक गाण्या फोंड कोंडलो आनी पारो करूंक एक बुरूस बांदलो. उपरांत मोडलो व्हंकलांक गेनीक दिवन तो परगांवांक गेलो. फोळ पिकचे वेळ येतच गेनी बाबती फळाचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकराक ताणें व्हंकला सरशी धाडलो. पूण त्या व्हंकलांनी ताच्या साकरांक धरलें आनी एकल्याक तांणी सरसरी मार घाले, दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक पात्रायलो. परत्यान ताणें पयल्याच्या प्रास चड हेर साकरांक धाडलें, पूण व्हंकलांनी तांकांय तेच परी चलयलें. शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो. म्हज्या पुताक कुणी ते मर्याद दिताले म्हूण ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयतच ते व्हंकलाचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, आळे दायजाचो वारेसदार, येया ताका आमी लागाड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातालें. अशें ताका तांणी धरलो आनी दाका म्हळ्यांतलो भायर घालून जीवशी मारलो. तर दाका म्हणचो धनी फाटी येतच त्या व्हंकलांच्या कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात. ते म्हणाले, त्या नश्टांक तो लागाड काडटलो आनी आपले दाकामोळ फावो त्या वेळार गेनीक फारीक करतल्यांक गेनीक दितलो. ताका जेजू म्हणालो, पळयत पुस्तकी हें परी बरोवन आसलें तुमी वाचलां मू. बांदपाणीन उपकार ना म्हणून सांडुलो फातर जावंक पावलो मुल्या फातर. सरेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र. देवाचे उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी संवसारार एक नजर घाली तर कोण तो मनीस आपल्या शेतांत भात लायल्या उपरांत भात बरें जावं नजो म्हणून आशेवचो. कोण तो मनीस एक रूख लायल्या उपरांत फळ दिनासतना तशेंच आसूं दी म्हणून आशेवचो. कोण तो मनीस आपल्या संस्थेंत कामाच्यांक दवरल्या उपरांत तांणी काम करचें नाका आसूं दी तशेंच म्हणून तांकां सोडचो. जर संवसारांत तशें ना तर सर्गींच्या राज्यांत आमचो बाप बरें फळ दिचें म्हणूनच आशेता. आनी त्या देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता थंयसर देवान कितें सगळें केलें म्हणून इस्रायल परजे पासत कितलीं आशिर्वादां दिलीं, बेसांवां दिलीं. पयल्यान पयलें ताणें तांकां विंचलें, आब्राहामा मुखांतर तांकां विंचलें आनी मागीर तांचो संको वाडोवन ती इजिप्ताक वचोन थंयसर बंदेंत आसतना तांकां ताणें सोडयलीं. सोडयल्या उपरांत मैजे मुखांतर तांकां सिनाय पर्वतार उपादेश दिले. तांचे कडेन सल्लो केलो, तुमी म्हजी परजा, तुमी जर हे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हणून. आनी इतलीं आशिर्वादां दिल्या उपरांत इस्रायल परजा ताचे तावन पयस गेली देखून तांणी नितीवंतपणान प्रामाणीकपणान जियोवच्या बदलाक उपादेश पाळन तांणी आंबोट दाखो दिल्यो. त्या देखून आमी आयकता सा पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 2 ओळ 9 आनी 10. तुमी विसून काडलेली परजा, रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक, काळो कातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेलो देव, ताची उत्तीम कृत्यां तुमी गजय म्हूण ताणें तुमकां विसल्यान. पळया, ताची उत्तीम कृत्यां आमी आमच्या जिवितांत गाजय आनी ख्रिस्ती माऊल्यांक, सर्गीच्या राज्याच्या माऊल्यांक आमी साक्षी जाय म्हणून देवान आमकां विसल्यांत. आनी देव आमचें तावन त्या देखून नितीवंतपण आनी प्रामाणीकपण आशेता. आनी देव अशें आशेताना आमी जर त्या नितीवंतपणान आनी प्रामाणीकपणान जिये नासतना आंबोट दाखो तर ताका दिता. तो कितें म्हणटा आयका, हांव पाऱ्या घरांक काडटलों, हांव वोय घाल्ली सगळी काडटलों आनी सोरो सोडटलों म्हजो दाका मळो. आनी थंयसर जिलकुटां कांटे कुंटे वाडटले. म्हळ्यार देव आमकां सांबाळचो ना आमच्याच स्वार्थाक
आमच्याच दादसपणाक कुडीच्या दादसपणाक संवसारी बुलोवणाच्या दादसपणाक सोडून सोडतलो आनी देव आमकां राखचो ना म्हणटा. कित्याक ताणें आशेल्लें आमी दिना तर ताचे आमकां राखची जबाबदारी ताची न्हय. कित्याक आमी ताचे बसत वावरूंक तूं वावरना. संवसारी संस्थांनी काम करच्यांक जर आमी त्या संस्थ्या बसत काम करना दुसऱ्या दिसा आमकां कामांतान काडटात. तर सर्गींच्या राज्यांत तशेंच देव आमकां भायर घालचो ना, देव आमकां नाश करचो ना, पूण आमच्यात स्वार्थाक सोडून सोडतलो आनी आमच्यात स्वार्थाचो फळ जावन आसा मरण, नाश म्हणटा सांत पावल. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या दिसपरत्या जिवनान सदांच बरें फळ दी जाय म्हणून देव आशेता. ह्या कारणा पासून आमी आयकता थंयसर मातेवाचो वांजेल अध्याय 5, 6 आनी 7 जेजू सांगता ह्या तिनी म्हणजे तो उपदेशा विशयांत संपूर्णता दाखयता लोकांक. आनी उपरांत तो सांगता तुमचे नितीवंतपण ह्या फारिजेवा प्रास वर्ते जाल्या शिवाय तुमी सर्गीच्या राज्याक रिगची नात म्हणून. आनी आमकां त्या देखून उपदेश देवान दिल्यात, ते उपदेश पाळणं आमी नितीवंत जाय म्हणून देव आशेता. आनी अशें उपदेश पाळणं नितीवंत जाल्लो मनीस संवसाराचो उजवाड जाता आनी हेरांक गोड दाखो जाता, रुचीक मीठ जाता. कित्याक रूच दिवची एक वस्तू जाता या मनीस जाता म्हणटा मातेवाचो वांजेल. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आयकता आयच्या वांजेलान थंयसर देवूच आमचे बसत कितें करता म्हणून. तो दाखमळो लायता, जिलकुटां कांटे कुंटे सगळे काडटा, बरें करून आमकां ताणें विंचून काडलेली परसां जावन तो विंचता. त्या देखून आमकां जुवांचो वांजेल सांगता अध्याय 15 ओळ 16, तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यान. तुमी भायर वचून फळ दी जाय, उरचे तसलें फळ दी जाय म्हणून हांवें तुमकां विंचल्यान. वय मोगाच्या भयणो, उरचे तसलें फळ म्हळ्यार सासणीक जिविताक बाळचे तसलें फळ आमी दी जाय म्हणून तो आशेता. आनी थंयसर आमी पळयता त्या देखून देवाच्या सेवकाक तो विंचतना इजाया प्रवादीचो बूक अध्याय 42 ओळ 1 ते 4 तुमी वाचल्यार कळटा. थंयसर ओळ 4 सांगता पृथ्वेचेर नीत हाडतासर तो तोखचो ना म्हणून. आनी सेवाक देवान विंचलेलो सेवाक पृथ्वेचेर आनी राष्ट्रांक नीत हाडटलो म्हणून. वय मोगाच्या भावनो, देवान आमकां ताचे सेवाक जावन विंचल्यात. आमकां ताणें हें जिवीत घेणीक दिलां, पूण आमी कितें करता? आमी करता रक्तपात. देव न्यायनीत आशेलो आयच्या पयल्या वचपाक आमी आयकता, पूण आमी करता रक्तपात, दुस्मानगाय, हगे, मोसोर. आनी अशें आमचेंच जिवीत आमी होगडायता. कित्याक वायटाच्या संगतींनी गेल्ल्या मनशाच्या जिवितांत हांव थंयसर एजेकियल प्रवादीच्या बुकांत आमी पळयता ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड डिपार्टेड फ्रॉम द टेम्पल. आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर. ह्या मंदिरांत देवाचें हाजीरपण आसा आनी तें हाजीरपण सवकास आमी सैतानाचें काम करतना हाजीरपण भायर वयता. कित्याक तो आमकां मान दिता, तो आमकां नाश करूंक आशेना, पगार तोच भायर वयता. कित्याक आमी देवाक आशेना. आमी अशें करिना जावच्याक मोगाच्या भाव भयणीनो, सदांच देवाचे उपदेश पाळोवंक जाय. त्या देखून आयच्या किर्तनांत कितले अपुर्बायन देवाची कृत्य वर्णिल्ल्यान पळया मोगाच्या भयणो. इजिप्तांतली उमटून एक दाखवाल तुवें हाडली आनी जाणांगांक दांडावन तुवें ती रोयली. आनी रोयल्या उपरांत ताची बरी करून सेवा केल्या उपरांत दर्या पर्यंत तिणें फाटें सोडलें. म्हळ्यार इस्रायल पोरजा मस्त विस्तारली, व्हडली जाली. नॉर्थाक थंयच्यान गॅड म्हणल्या जाग्यार तावन मेडिटेरियन सी म्हळ्यार दर्या मुसर थंयसर ती पसारली. व्हडलो राष्ट्र जालो. ल्हान अब्राहमाची एक संतत देवान विसरली, ती व्हडली राष्ट्र जाता मुसर देवान संरक्षण दिलें. पूण आज कितें करता? इस्रायल पोरजा देवाक तिरस्कार करता.
हर एका जाणांगान मोगाच्या भावनो तसेंत घडता. थोडो लोक देवाच्या लागीं आसता पूण थोडो लोक देवाक सोडून पयस वेता. हर एका जनांगान देवातावन लोक पयस वेता आसतना दुकाळ येता. देवाची शिक्षा कित्याक देव सोडून सोडता. मागीर संवसारांतलें सगळें देवाचें संरक्षण केदाळार आमकां ना. देव केदाळ आमकां बाचाव करूंक आशेना. सर वायटाक आमी सांपडता आनी आमी नासाक पावता. ह्या कारणा पासून किर्तनकार मागता थंयसर पळया, दळभरांच्या देवा आमचेशी फाटी ये, सर्गींत हांव फाटी परतून आमकां पळय. हे दाखवालीची भेट कर, तिची जतन कर. तुज्या उजव्या हातान लावन तुवें ती ओड केल्ली न्हय. पळया कितल्या अपुरबायाची उतरां. तुवेंच लायलेली दाकामळो परत्याक राख. तूं ये फाटी ये, आमचे ते राव. आनी अशें किर्तनकार आपणाची सूख वळखून घेता आनी मागता. आमी मोगाच्या भाव भयणो आमच्या हर एका दिसाच्या जिवितांत आमी आमची पातकां वळखून घे जाय. हर एक दीस सांजेर थोडो वेळ आपणाच्याच जिविता विशयान नियाळ कर, देवाक समर्पण दी जाय. आनी देवाची कृत्यां म्हज्या जिवितांत कशी जाल्यात म्हणून चिंतून देवाक होगळशी जाय. आनी ह्या कारणा पासून आज सांत पावल फिलिपिकारांक बरोवन सांगता आमचें जिवीत कशें आसा जाय म्हणून. त्या देखून कसलोच कंत उचको तुमी धरिनाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी म्हणून देवाक कळीत करा. आनी शेकी आमी कितें चिंती जाय आनी कितें करी जाय. जें कितें सत आनी जें कितें मर्यादेचें, निर्मळ, नितीचें, मोगा पात्र, बरें, मोना पात्र तशेंच उत्ती म्हूण लेखतात, ह्यो सर संगती तुमच्या गमानान दवरा, म्हळ्यार मोतीन दवरा. हाच्याच विशयान चिंता. हांवें आज कशें बरें करचें, आज कितें मर्यादेचें करयेत. हांवें मर्यादा हाडटात आसलें, मान हाडटात आसलें, मोगाचें एक कृत्य अशें आमी केल्यार मात्र आमच्या जिवितांत जाता म्हूण आमकां सांत पावल सांगता. म्हाका एक दाखलो उडास येता मोगाच्या भाव भयणो. एक घडीत एक कस्टम ऑफिसर आसलो क्रिस्तांवचो. मुंबयच्या एअरपोर्टान तो काम करतालो. ताचे सांगाती दुसरे आसले ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर. थंयसर हर एकलो लोन्स घेतालो. पूण ह्या क्रिस्तांवच्या ऑफिसरान हांव लोन्स घेना, कित्याक हांव देवाक भियेतां. जबाबदारेचें जिवीत, संपूर्णता हाडटात आसलें जिवीत, मोगाचें मर्यादेचें जिवीत आमी जियेवया. ते दाळा आपापी आमी सर्गींच्या माऊल्यांक, क्रिस्ती माऊल्यांक साक्षी जातले. हांव आनी अकरेक आमच्या दिसपडत्या जिवितांत कितें मान हाडटा एकामेकाक, कितें मोगाचें, कितें मानापात्र, कितें उत्ती म्हूण लेखचें, हें आमी करया. त्या देखून सांत पावल सांगता रोमाकारांक बरोवन अध्याय 12:2, संवसाराच्यो साली तुमी आदार नाकात, बगार तुमचे मोनस तुमी परिवर्तन करा. ह्या मुखांतर तुमच्या जिविताचें रुपांतर जातलें म्हणून. तर मोगाच्या भाव भयणो, आमी संवसारच्यो साली आदारच्यो नाकात. हेर वायट करतात म्हणून आमी वायट करचें नाका. दुसरे म्हाका तिरस्कार करतात म्हणून आमी तांकां तिरस्कार करचें नाका. बगार मोगाचें, प्रामाणीकपणाचें, सताचें जिवीत जियोवन देवाक मानतच आसलें जावंक प्रयत्न करया. आमेन. उबे रावया. एका निज देवातें आमचो पवाड आमी उसारया. एकाच देवाक सदमानता, सर्वदार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसते आनी ना दिसते सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सम्याक जेजू क्रिस्ताक सदमानता. देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी पातांव जल्मला. देवातांव देव उजवाडातांव उजवाड, खऱ्या देवातांव उचल्लो खरो देव. तो देवातांव जल्मला, ताका रचूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसोत आनी आमचे चडवण बसोत सर्गार तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवर मरीचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसोत पोंस पिलाताका ताका कुसार मारलो.
ताणे स्मरण सुचले आणि ताका निके पिलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जीवन जालो सरकार सोडलो आणि बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आणि मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राजवटीक शेवट आसना आणि पवित्र आत्म्याक सत्मंता सोमी आणि जीव जाता तो बापा आणि पुता तो निपसला बापा आणि पुता बरोबर ताका समसर्को नमस्कार आणि महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मदूता वरवीं स्थापले सभे सत्मंता पथकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणाक आणि ससांच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. भाऊ भयणीनो बावडताना आमी हांगासर आसा सभार्थ सभा करचो विनंती घेवन आयल्या आमची मागणी आमी आतां बापा मुखार दवरया. बापा पाप साहेबा बिस्प आणि सर्व याजकांनी तांच्या कळमीत नसल्या वावरा मारिफात पवित्र सभेचो वावर ह्या संवसारांत फळादी करूंक तुजे कृपेचो आदर तांकां दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी सत नीत आणि भावबंदपणाची सदांच उखलून धरूंक तांचे मोतीक उजवाडाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेशिडेंक अनवाराक आणि अवघडांक ओळख जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीक सदांच तूं राखून व्हर. तांचे सेवा करतल्या वैद्याक नर्साक आणि सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व रैताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ताणें काडिल्ल्या ववटीचो फळ लुवणेक तयार जाल्ल्या आसता तांकां तूं दादोसकाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या दाखामोळाचे वावराडी जावन आसच्या आमी पवित्र सभेच्या वडिलांक मनान लेखून आनी दाखामोळाच्या वावरांत तांकां सहकार दिवंक आमकां उदार मनाचे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्ताच्या मेजाबवरी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या कुटुंबांत माय मोग सोडदोड नायनीत आसा करचे राज बांदून हाडूंक तशेंच कुटुंबाच्या सर्व संध्यांनी तुज्या उतरा प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणे जिवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मौन रवन आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत मागया. मोगळा बापा सर आमची मागणी दयेन मानून घे. तुजी खुशी करूंक तुज्या वाटेन चलोवंक पवित्र मुखांतर आमकां लाभलेलें तें मिसांव जबाबदारी समजून घेवन बरें करूंक वायटांतावन पयस रावंक क्रिस्ती भावार्थ ती जिवीत संपूर्ण रितीन जियोंक तुजो आदार सदांच लाभय म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचें नवीन. आमेन. Gowanso, wainda kanso, tuja burgyani, mogan betoso, gidayal bapa, gi mogaramka, jivit hetuka, suka duka, gidayal bapa, gi mogaramka, jivit hetuka. सुखा दुखा बापा तुझ्या पुता अपना बली भेटून दिलो कल्वारीच्या डोंगरार खुर्सार मोरूंक तयार जालो मोगताणे केलो मोगाक सागसालो मोगाची विचीवच्या उलो दिलो
मोगताणे केलो मोगाक सागसालो मोगाची विचीच्या उलो दिलो. भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या अनेक्या पयसुबेच्या गावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुवें स्थापन आमकां बेठोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुज्या सेवेकी सोडवणेची पवित्र रेस संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तुजे वरवीं आमकां तूं अदेक पवित्र कर. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचें नफें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलां. वेळ काळ सगळें तुवें सारायलां. पण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी अख्ख्या वेचे संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं तुज्या सनवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मिता वाकून तुज्या रचनेचो तुवें मनशाक कारभारी नेमलोय. देखून सर्गांनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मोमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायतांव. Povit darbaraso सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा क्रूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन स्मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस केयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पवची. तेच परी जेवण दतच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस केयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या पासून आनी सुमेस मनशां पासून ते बारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करा. बावडता सोगोट परगतूय. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुनर्जीवन
तुझ्या येण्याक सोम्याचेसू आमी अत्रेकता. बापाची तुझ्या मरणात सोनेपण जिवंतपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि जिवेत सोंडो आणि सोडूनची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुझी सेवा करूंक आमकां फोवो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडा निरगस येवतले आमी सुमेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा आणि पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकीय वर्ग बरोबर तिका प्रितिमकांत वाडय. पुनर्जिवनपण असो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोवो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमुरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजे तिचो निश्कळपती भाग्यवन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोवो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पवनान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी सांगता घाल जितून शिकयल्लें प्रार्थन सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताणे पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परा सर्वायटांतले आमकां निवार. देखुणयाचे वेतान सवस कायम कांदी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेन तरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुमची येताना रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये.
तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. Dievče, atvykta sumjahau, senčiatuka, masarakta zadau, postai maka, tu sveikitis čini, makanaka sumja, tu zai maka. Atvykta sumjahau, senčiatuka, masarakta zadau, postai maka, tu sveikitis čini, makanaka sumja, tu zai maka. Sumia tu da kanchiwan, ani haun ta sofardo, chitkun ravung shikai maka. So tu chitin chita, ta chitin tu chita, subam força da tim sakta. Atvykta sumjahau, senčiatuka, masarakta zadau, postai maka, tu sveikitis čini, makanaka sumja, tu zai maka. Atvykta sumjahau, senčiatuka, masarakta zadau, postai maka, tu sveikitis čini, makanaka sumja, tu zai maka. प्रार्थूय. सर्पद्वेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसकायेन भरूं आनी आमचें क्रिस्त जिवीत कटांनी फळादीक जावं, आमचें काणजेवान कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं, हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचें नफें. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड तुका. Veta, veta, somia, tuzo spirit haun geta. Gata, gata, somia, tu Jesus ai haun magta. Tus muso tirada, tus muso sambalna. Tus muso tirada,
सोमिया तुझो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुझी ससाय हांव मागता मोगाळ पुत्रा सोमे आमकां बरी आशीर्वाद दीप आमकां मागीर म्हणटा सचे कृपे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. कोविड आमचेर आयिल्लें व्हड एक खर्ग असल्या कराळ दिसांनी एक व्यक्ती उदेता एका प्रवाद्या बरी तो सोम्याचें उतार उलयता देवाचें उतार घरा घरांनी गाजूंक सुरू जाता. तो व्यक्ती आसा मानेस्त प्रकाश डिसोजा. ताचे सवयेन केल्लें संदर्शन तशेंच अजापा विशीं सविस्तार माहिती ह्या अंक्यांत आसा. वाचूंक तयार रावा. हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू हांव दी म्हणली आमची आशा.